हो कळंगूटचो मिल्टन फेर्नांडीस. ताका पिरायेच्या 11 वर्सां सावन घुमटांचो नाद लागलो आणि तो आयज फक्त घुमट वादक म्हणून न्हय तर घुमटां सादोवपाचें बरेपैकी काम करता. आदी घुमटां बांदपाक घारीची कात वापरताले, मात आतां ह्या कातीचेर बंदी घाल्ल्यान बाजारांत सहजपणान मेळपी बोकड्याच्या कातीचो उपेग करतात. म्हजें नांव मिल्टन फेर्नांडीस आनी हांव श्री शांतादुर्गा फोंडेश्वर घुमट आरती मंडल एज अ घुमटवादक जालें आतां 11-12 वर्सांचो आसतना आरती स्टार्ट केल्ली आहे. पयलीं आमी बेश्टे घरांनी वाजोवंक हे वयताले, थंय करून करून 8 वर्सां कितें वाजयली आनी मागीर जालो आतां ग्रुपान आपयलो म्हाका वाजोवपाक. थंय तेंच्या वांगडा प्रॅक्टीस केलें. मागीर तुका 4 वर्सां जालीं आतां कॉम्पिटिशन करता. आमच्या शिगम्याचो ग्रुप आहा, शिगम्याकूच तासो वाजयता. तो आतां हालीं एक एग्जाम दिल्या हांवें तबल्याची, फर्स्ट ग्रेडीन पास जाला. म्हणजे मेन कशी सुरवात जाली तुजी? म्हणजे पयलीं ल्हान आसतना तो पळय आतां आयको येतालें न्हू खंय वाजयता कितें करता पळोवंक वयतालें बेश्टे आमी. तर मागीर एक दीस घेतलें, डॅडीक फोर्स केलो घुमट घे तेन्ना घुमट घेतलें आमी. मागीर वाजयलें 1-2 वर्सां कितें वाजयलें. मागीर तें मातशें लूज कहें जालें घुमट. पळोवया म्हणलें कितें आतां डॅडी म्हणून लागलो तें सोडून परत बांदचें पडटलें म्हणून. आतां कोण बांदता कितें बांदता आमकां कांय खबर ना. तर एक दीस बेश्टें मस्ती कही सोडयलें. मागीर तें फुगयलें. मागीर आपणेच ट्राय केलें हांवें बांदपाक. मागीर तें पयलीं पयलीं जावंक ना तें. मागीर 1-2-3 परत तें सोडून परत बांदलें. मागीर कितें मागीर कळलें मागीर ती वताक धरिना. ओली आसतना केन्ना ती वताक धरिना म्हणून. मागीर ती भितर करची पडटा म्हणून घराक फॅना बीन ती नॅचरल ड्राय जावपाक ती सारकी. मागीर जालें म्हाजे कडेन. मागीर तें व्हरतालो हांव घुमट खंय वाजोवपाक कितें करपाक. मागीर विचारूंक लागलें खंय बांदून हाडलां कितें बांदून हाडलां. ना हांवेंच बांदलां तशें म्हणप कितें करप. मागीर ते लोकूय दिवंक लागले मागीर आपले बांदून दी मरे आपले हें केलें. मागीर केलें लोकांकूय आवडलें. मागीर ती बांदपाची स्टायल आनी कितें कितें जालें म्हणटा तेन्नाच्यान मागीर येयना. पयलीं ती ही तूं आतां हाडपाची वयता पळय ती गॅलेक्सी हॉस्पिटला कडेन ते घरा म्हणलें तो थंय करता त्यो थंय वचून हाडच्यो पडटा पयलीं. त्यो हाडल्या नंतर मागीर हें करचें पडटा. ह्यो तुका ह्यो आतां तुका व्हायट कलर स्कीम न्हू, ही आतां बोकड्याची स्कीम. तर ही आतां तुका एवेलेबल मेळटा खंयसरी. आतां ह्यो घराच्यो आसता पळय त्यो ह्यो आतां बॅन जाल्या. हे आतां कोणाक आतां रिपेर करून दिलेले म्हाजे कडेन. तें म्हाजे कडेन आहा आतां रिपेर करून बी सगळें जालां. आनी ह्यो आतां सगळे पिशे उरल्या पळय ह्यो आतां सगळे वेस्ट. ह्यो आतां कितें खूब वर्सांनी चामडी बीन कितें जालें काय रिपिटार जाता मागीर. तर नियोग आमी वचूं ना न्हू. ताका लागून मागीर आमी तो सो हे जे आसा ते घारीचे ते आतां बॅन जाल्ले आसा आनी त्या खातीर हे अवेलेबल ना. सो त्याच्या व्यतिरिक्त हे आतां एक व्हायट कलर ओके आनी हे इजिली अवेलेबल आसा मार्केटांत. एका कितें म्हणटात काय नाही आता तबलांक बीन यूज जातात. मागीर ते शिगम्याक आसता ताका यूज जाता. हे खूब कॉमन ही सगळ्यांक मेळटली. सो हे तूं परचेज करता मार्केटांत आनी मागीर हे जे एकठांय तुजे जे साहित्य आसा ते तूं एकठांय करून मागीर घरा हाडून स्वता बांदता. जेन्ना सावन मिल्टन घुमटां बांदपाक लागला तेन्ना सावन थळावे लोक आपली घुमटां दुरुस्त करपा खातीर आपल्या कडेन दितात अशें मिल्टनान सांगलें. फाटल्या वर्साच्या तुळनेत ह्या वर्सा घुमटां बांदपाक चड मागणी आसा. फक्त चवथीक लागूनच न्हय तर हालीसराक आयोजीत जावपी घुमट आरती सर्तींक लागून ह्या लोकवाद्याची मागणी दिसान दीस वाडत चल्ल्या. हाका लागून लोक घुमटां दुरुस्त करून घेतात अशें मिल्टनाचें म्हणणें. 1700-1800 केन्ना सुबेज पडलेलो फक्त एक सायजीक लागून विकती घेता रिपेरी करूंक दिता. सिजनाक हांवें 13 बांदलेली घुमटां. तितूंतली फक्त एक हांवें 3 रिपेर केल्ली, 10 ती करून. कॉम्पिटिशनाचे ग्रुप आहा ते म्हाजेच कडेन येता. मागीर वाड्याचे कोणाचे ग्रुप आहा ते म्हाजेच कडेन येता. कालामुटान जाल्यार सगळ्यांची घुमटां चडशी हांवूच बांदली. आयज तरणाटे अशा पारंपारीक लोकवाद्यां आनी संस्कृती कडेन फाट करपाक लागल्यात. देखून ल्हानसान भुरग्यांनी घुमट वाद्य शिकचें अशें आवाहनूय मिल्टनान केलां. म्हाजो प्लॅन जर धाकटी भुरगीं व्हडलीं भुरगीं जावं कोणी व्हडले धाकटे कोणी म्हाजे कडेन समज येयले शिकोवंक जाय म्हणून जाल्यार हांव शिकोवंक तांकां तयार आसा. आतां
जाले आतां एक 10-15 दीस जातले आतां गांधोली म्हणून सेंटर आहा पळय थंयसरले ते भुरगे ते पयलीं गोश्ट 12,000 वाजले जाल्यार तितले एडवान्स कशें नासलेले तांकां आतां हांव शिकोवंक वयता सद्या हे जाले आतां तेंच्यो 4-5 क्लासी घेतले आसतल्यो मातसो म्हाकाय टायम मातसो कसो मेळना पूण टायम काडून कसो वयता कित्याक आमकां आमच्या ग्रुपाच्यो प्रॅक्टीसी आसता हे आसता तर ते कोण शिकोवंक सोदता कितें करूंक सोदता जाल्यार मोस्ट वेलकम. कलंगूट आणि कलंगूटात रावपी एक घुमट वाद्य वाजोवपी प्रेमी जो आसा मिल्टन फर्नांडीस ताका आयज आमी मेळपाक येयला आनी ताणें आमकां घुमट जें वादन आसा तें कशा तरेन तो तयार करता हेची आमकां पुरेपूर म्हायती दिली आनी मिल्टन तुका घुमटाक टीव्हीच्यान देव बरें करूं आनी फुडल्या पावतली तुका ऑल द बेस्ट. थँक्यू. घुमटाक टीव्ही खातीर स्नेहा वसुली.